नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंयच्या लोकांसयत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी विरोध केल्या उपरांत MRF कंपनीन सिंधुदुर्ग कुडाळ वाठारांत आयोजीत केल्ली नोकर भरती केली रद्द. जिल्हाध्यक्ष धीरज परबाक धाडलो ईमेल. CP राधाकृष्णन हाणें घेतली उपराष्ट्रपती पदाची शपथ. CP राधाकृष्णनान केले इंडिया आघाडीचो उमेदवार B सुदर्शन रेड्डीचो पराभव. बिट्स पिलांनीत मरण पाविल्ल्या ऋषीच्या उलटेत सापडले 3 प्रकाराचे ड्रग्स. रॅडॉक्स मशिनावरवीं विद्यार्थ्याच्या उलटेची केली GMCत तपासणी. कोडार वाठारांतल्या थळाव्यांचो IITक विरोध कायम. IIT उबारली जाल्यार करतले तीव्र आंदोलन. थळाव्यांची सरकाराक शिटकावणी. कळंगुटे बेकायदेशीर सुरू आशिल्ली 22 दुकानां केली मातये भरवण. जाल्यार एका दुकान धनियान हाडलो स्टे. कळंगुटे पंचायतीची कारवाय. होंडा पंचायतीच्या पंच वांगड्याचेर हल्लो करपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन केले. दोगा बिगर गोंयकारांक अटक. हल्लो करपा फाटलें कारण जावंक ना स्पश्ट. पुलिशेचो तपास चालू. आणि आता खबरो विस्तारात. फाटल्या बेरेस्तारा बिट्स पिलांनीत मरण पाविल्ल्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याच्या उलटेत 3 प्रकाराचे ड्रग्स सापडले. झॅप्लोडेम, मेथाफेटामाइन आणि MDMA अशा 3 प्रकाराच्या ड्रग्सांचो हातून आस्पाव आशिल्लो. रॅडॉक्स मशिनावर ऋषीच्या उलटेची GMCत तपासणी केली. आता बिट्स पिलांनी कॅम्पसात ड्रग्स पावल्यात हे घडणुके उपरांत उक्ताडार आयले. बिरेस्तारा वास्कोच्या बिट्स पिलांनी कॅम्पसात मूळ बंगळुरूच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयले. फाटल्या 9 म्हयन्यांत बिट्स पिलांनी कॅम्पसात 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयले. तांच्या मरणाक लागून गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली. गेल्या म्हयन्यात 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत पद्दतीन मरण आयले. 1 म्हयनो लेगीत जावंक ना आनी बिट्स पिलांनी कॅम्पसात दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. ताच्या भलायके कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तशेंच न्हिदेन आसतना जाल्ले उलटे खातीर स्वास घुस्मटून ताका मरण आयिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम ब्रेस्तारा बिट्स पिलांनीन आनी एक जे स्टुडंट आशिल्लो तेजो बळी गेल्लो. आनी हो जो स्टुडंट आसा तेजें नांव आसा ऋषी नायर. तुमी जाणा आसतले फाटले ब्रेस्ताराक 4 तारखेक हेजो जीव बिट्स पिलांनीच्या कॅम्पसान गेल्लो. आनी हेजेर जेन्ना इन्वेस्टिगेशन जातालें तेन्ना हेणें उलटी करून तेजें मरण येयल्लें हे उक्ताडार येयल्लें. मागीर तेजी जी ओक आसा, तेजी जी उलटी केल्ली जी ओक आसा त्या ओकीचेर जेन्ना तपासणी जाली ती ओक रॅडॉक्स मशिनान गोवा मेडिकल कॉलेजीन ती तपासणी जाली. आनी हेजी जी ओक आसा त्या ओकीन खंय तरी ड्रग्स सापडलेले आसात. आनी ते ड्रग्स आसात झोल्पेडीम, मेटाफेटामाइन तशेंच MDMA हे 3 प्रकारचे ड्रग्स तेजे जे ओकीन सापडलेले आसात. सो हेजो जो फुडलो तपास आसा तो सद्याक करता. आनी हितून खंय तरी कन्फर्म जाता की बिट्स पिलांनीन जे ड्रग्स जे पावपाचे जे प्रकार आसात ते बिट्स पिलांनी कॉलेज कॅम्पसान हे ड्रग्स पावतात हे तितून कन्फर्म जाता. आयची ही महत्वाची बातमी. हो जो भुरगो मेला तेजे ओकीन खंय तरी हे ड्रग्स सापडल्यात. आनी हितून परत एकदा कन्फर्म जाता की बिट्स पिलांनी कॅम्पसान हे ड्रग्स जे आसात ते पावतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरीश गांवकर. बेतोडा पंचायत क्षेत्रात येवपी कोडार वाठारांत 14.5 लाख चौखण मीटर कॉम्युनिदादीची जमीन ताब्यात घेवपाच्यो हालचाली सरकारान सुरू केला. कोडार वाठारांतल्या थळाव्यांचो IIT प्रकल्पाक खर विरोध आसा. IITक लागून शेतां, भाटां तशेंच बागायतीचेर परिणाम जातलो. हो प्रकल्प ह्या वाठारांत सरकारान हाडपाचो यत्न केलो जाल्यार IIT आमकां नाका ह्या बॅनरा खाला आंदोलन सुरू करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार थळाव्यांनी दिली. म्हाका दिसता की CM साहेबाचें हें उलोवप सामकें चुकीचें आसा. कारण आयज जी मिडिया अशी सगळ्या जाग्याचेर पावल्ल्या कारणान ज्यो गजाली घडटा ह्या पोता वयल्यान त्या पोतार जगान आज सगळ्यो गजाली कळटा, रोखड्या रोखड्यो कळटा. आनी हो कसमशे जो पळय गांव आसा तेजेर म्हाका दिसता CMान केन्ना हांगासर विजीट दिल्ली ना. जेन्ना ते गाडयांनी भायल्या भायर भोंवतात तेन्ना तांकां अशे गांव दिसना. आज हो कसमशेळ गांव आमी ल्हानपणाच्यान ह्या गांवाचेर आमी सुद्दां अवलंबून आसा बेतोडा गांवान आशिल्ल्या कारणान.
कारण हांगासरले लोक जे पळय बागायती करता तांकां जे पळय शस्त्र विस्त्र कितें धार लावपाची नांगर करपाची ते हांगासरले लोक आमचे कडेन ती करून घेताले. एक कसमशेळ वाडो आसा, एक निसर्ग संपन्न सगळ्या वाटेनी दोंगर आसा आनी त्याच दोंगराचेर जायतीं जनावरां आसा, वाघ आसा, गवेरेडे आसा, इतर जनावरां हांगासर वास्तव्य करता आनी तो गांवूच वाडोच जर तर काबार करूंक सोदले जाल्यार हें आमकां बरें दिसना. IIT येता म्हणून आयकल्या. हय सो तुका जाय पडटली IIT. आमकां नाका ती, कित्याक म्हणून? आमकां नाका न्ही. कित्याक म्हणून? कारण कितें कित्याक आसा? म्हणल्यार आमची जागा वयतली न्ही. तुमचे जागे कितें आसा? हे न्ही आमचे सगळे रोयल्लें आसा तें. कितें रोयलें तुमी? पणस आसा, कामे आसा, तुजे पयले माडयो आसा, तुजे पयले काजू आसा. सगळी बागायती. हय सो तुमकां IIT नाका? नाका. पांचांक आमी आनी लिमिटेड लोक यो म्हणले तरी 7-8 लोक आमी वतले आनी ताका आमची बाजू मांडटले आज सांजचे. तेच्या नंतर आमी फाल्यां वचपाचें केलां हांगासर पणजी, जे आमचे हे आसा कोमंदाद एडमिनिस्ट्रेटर आसा ते सेंट्रल झोनाचे एडमिनिस्ट्रेटर आमकां लागता, तेणी तें गाजेटीचेर पब्लीश केलां आनी तेणी सांगलां की 30 दिसाच्या भितर तुमचें ऑब्जेक्शन येवपा जाय म्हणून. तशें आमी 2 ऑब्जेक्शनां तयार केल्या. एक म्हणजे हांगचे कल्टिवेटर जे आसा जे लागवड करता तेंचें एक ऑब्जेक्शन सेपरेट आनी एक शेअर होल्डर जे आसा कोमंदादचे त्या शेअर होल्डरचं एक सेपरेट ऑब्जेक्शन. अशी दोन्ही ऑब्जेक्शन आमी दिवपाचें केलां. त्या शिवाय थोड्यांनी इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्शन तें बी फायल केलां. आमकां हांगासर सरकारान हे दुसरे मेळावली जे आसा ते जावपाक दिवपाक जायना. आनी सपोज हाडलेच सपोज ते हांगासर IIT समज हो हाडलो जाल्यार सरकारूच ताका जबाबदार आसतलो. भाजी वयता पळय खूब तरेची जी गांवठी भाजयो जे खूब लोकांक मेळटा ती सगळ्यो हांगाच सल्ल्यो वयता. दिसता आमकां हांगा जागोच ना. आमी आतां सगळें कितें जालें कितें पावसाचे कश्ट सगळे लोकांले आसा आनी तितून हे पळय एग्रिकल्चर फॉर्म सुद्दां जाल्ले पण आमगेलो कोणूच ना. आमी ह्याच पयलीं पासून करता, शेत पयलीं रोयताले, तेज्या आदाराचेर हें वयलें उत्पन्न घेता. आतां सगळें उत्पन्न केलें तुमी? सगळें माडयो सगळें केलें आनी बांयो मारल्यात प्रत्येक जाणां. हांगा वाघ बी कितें रावता? वाघ रावता वयर हे पळय IIT जावपा आसा. कळंगुटे गौरववड्ड वाठारात रस्तो रुंदीकरण पळोवणे वेळार कळंगुटे पंचायतीक बेकायदेशीर रितीन बांदिल्लीं दुकानां मेळ्ळीं. उपरांत पंचायतीन 23 दुकानां मातये भरवण करपाचो आदेश काडिल्लो. हातूंतली 22 दुकानां मातये भरवण केली आनी एका दुकान धन्यान न्यायालयांतल्यान स्टे हाडलो. कळंगुटे पंचायतीन कांय म्हयन्या पयलींच बेकायदेशीर दुकानां मातये भरवण करपाचो आदेश दिल्लो अशी माहिती पंचायत सचिवान दिली. एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन्स कलंगूट पंचायतीन जे डेमोलिशन रोड सायड जे रोड वायडनींग एरियन जी स्ट्रक्चर आशिल्ली तांकां आमी नोटीस काडली की एज पर हायकोर्ट डायरेक्शन्स तांकां नोटीस सर्व केल्ल्यो की तुमी डेमोलिश करा ते विदीन अ सेटबॅक एरियन जे जितली स्ट्रक्चर्स आसा. जवळ जवळ आयज आमी 23 तांकां नोटीस धाडला, डेमोल्युशन नोटीस धाडला आनी आत्ताच आमकां एक स्टे गावला डायरेक्टर पंचायतीतून ताका आमी हात लावंक ना आनी उरलेले जी 22 आसा पळय ती प्रोसेस चालू आसा. सगळी शॉपां कसली आहली सर हांगासर? सगळी कमर्शियल जी हॉटेल्स आसा मिन्स रेस्टॉरंट बारीक रेस्टॉरंट आसा, जनरल स्टोर आसा, मागीर हे कोल्ड ड्रिंक शॉप, रोड वायडनींग एरियन एन्क्रोचमेंट जाला. तो आमी पयले सर्वे केली, तेजे मेजरमेंट घेतलो कितले एक्सटेंड जाला. जो एक्सटेंडेड पार्ट पळय आहा तोच आज डेमोल्युशन. थंय तरी ना थोड्या शॉपान जास्त एन्क्रोचमेंट आहा, थोड्या शॉपान कमी एन्क्रोचमेंट आहा. अकॉर्डिंग टू जसो आमचो रिपोर्ट केला, सर्वे केला आणि आम्ही जे पंचनामा केला त्या प्रमाणे डेमोल्युशन जाता ऑर्डरीच्या अनुसार हायकोर्टाच्या. आता खंयची कन्सर्न ऑथॉरिटीज तुम्ही पावल्या? पंचायत आमचे मध्ये आसा डेप्युटी कलेक्टरचे मामलेदार आसा, मागीर व्हिडिओतल्यान आमचो EORE आसा, मागीर पुलीस आसा, तशें लायटीची डिपार्टमेंटासून ऑफिशियल आसा, PWDचे ऑफिशियल्स आसा.
सत्तरी होंडा पंचायतीचो पंचवांगडी दीपक गांवकर हाचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन दोगा बिगर गोंयकारांक अटक केली. मूळ बिहारचो राहुल कुमार आनी तामिळनाडूचो एस मकरंद सक्तीवेल अशी अटक केल्ल्या दुबावितांची नांवां जावन आसा. बेरेस्तारा पंच दीपक हाचेर दोगा बिगर गोंयकारांनी हल्लो केल्लो ह्या विशीं कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन दुबावितांक ताब्यांत घेवन रीतसर अटक केली. होणा पंचायतीचो पंचवांगडी दीपक गांवकर हाचेर बिरेस्तारात दोगा बिगर गोंयकारांनी हल्लो केलो. बिरेस्तारा दनपारा पंचायतींतल्यान घरा वयतना दीपक हाका ह्या दोगा जाणांनी आडोवन ताका मारपेट केली. दीपक हाणें आपली सुटका करून होणा पुलीस आउटपोस्टाचेर कागाळ केल्ली. उपरांत एस मकंदर ह्या दुबाविताक ताब्यांत घेतिल्लो. दीपक हाचेर हल्लो जाल्ल्यान गांवच्या लोकांनी तिडक उक्तायली. तशेंच वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर एकठांय येवन लोकांनी दोगा दुबावितांक अटक करपाची मागणी केली. उपरांत वाळपय पुलिशेन दोगा दुबावितांक अटक केल्या. मूळ बिहारचो राहुल कुमार आनी तामिळनाडूचो एस मकंदर सक्तीवेल अशी अटक केल्या दुबावितांची नांवां जावन आसा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मजगती होणा उद्देगीक वसणुकेंतल्या कंपनीत भायल्यांक कामां दितात, ताका लागून तांची दादागिरी वाडल्या अशें सरपंच शिवदास माडकर सांगता. आमच्या लोकप्रतिनिधीक एक परप्रांती इंडस्ट्रीचो कामगार तेणी दोग जाणांनी मेळून तेजेर अटॅक केल्लो आसा आनी ताका खूब मारलेलो आसा. मारपाचें कारण कितें हें अजून कळना आमकां आनी तेंच्यांनी कित्याक मारलो आनी असो अटॅक करपाचो कितें संबंद हें कांयच कळना अजून. आतां तांकां पुलिसांनी कस्टडीन घेतलेले आसा, तेंचेर केस रजिस्टर जाल्ली आसा. पण हेचो मुख्य हेतू कितें, तो मारपाक कारण कितें हें कांय कळोंक ना. आनी जर हे अशेंच जर प्रकार घडत रावत, हे इंडस्ट्री ज्यो आसा तितून हे मायग्रंट वर्कर जे आसा तेंचे कडसून जर अशेंच जर घडत रावत जाल्यार हें एक प्रकारचे विचित्र अशें म्हाका दिसता. आनी हेका लागून खंय तरी आमकां मागीर तेजेर एक्शन घेवची पडटली. त्या प्रमाणे आमी आमची स्ट्रेट कारवाई करतले. तेंची ज्यो इंडस्ट्रीज आसा आमच्या होंडा वाठारांत जे IDC आसा ज्यो इंडस्ट्रीज आसा त्या इंडस्ट्रीनी आमचे लोकल कामगार आसचे आनी लोकलांक थंय संदी दिवची, जेणे करून अशे परप्रांतीय भितर आसचे ना आनी असले वाद विवाद जावचे ना. तेका लागून म्हाजें म्हणणें आसा की जाता तितले बेगीन आमच्या लोकांक थंय संदी दिवची. जो जेका तेंच्यांनी मारला तो एक लोकप्रतिनिधी आसा, तो पंच आसा, तो सामान्य मनीस ना. आनी एका पंचाचेर जर आज असो अटॅक जाता जाल्यार साद्या लोकांचें कितें. आयज हुंडा सत्तरी हांगासर जो पंच सदस्य आसा एका मारहाण जालेली आनी आतां सध्या आमी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी ह्या प्रकरणी सध्या दोगा जाणांक अटक केलेली आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार सविस्तर अशी की जो पंच सदस्य आसा ह्यो पंचायतीच्यान आपल्या घरा वयतालो आनी तेन्ना दोगा जाणांनी तेका आडोवन तेका मारहाण केली. आनी हेजी जी कागाळ आसा ही दीपक गांवकर यांनी वाळपय हुंडा पुलीस चेकपोस्टाचेर केल्या नंतर तेंकां जो कोण मारलेलो आसलो तेका एकट्याक धरले आनी दोगांची मेडिकल केलेली. जो दीपक गांवकर आसा आनी एकटो आसा तेका. आनी तेजे मागीर तेंकां वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर हाडले आनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर हाडल्या नंतर चवकशी सुरू जाली. आनी ह्या वेळार जे हुंडा ग्रामस्थ आहा हे मोठ्या प्रमाणात पुलीस स्टेशनाचेर हजर आसलेले आनी तेंच्यांनी दोग जाणां आसलेले तेका दुसऱ्याक बी अरेस्ट करपाचे अशी मागणी केल्या नंतर आतां सध्या तेंकां दोगांक अरेस्ट केलेले आसा आनी सध्या मेडिकल सुद्दां तेंची जालेली आसा. आनी हातून राहुल कुमार आनी मकंदरन ह्या तमिळनाडू आनी बिहार ह्या दोगांक सध्या अटक केलेली आसा. हुंडा हांगासर जे परप्रांतीय आसा हे खूब प्रमाणात जालेले आसा आनी आज जी मारहाण जालेली आसा हे परप्रांतीयांनीच केलेली आसा. तेका लागून एका लोकप्रतिनिधीचेर अशा प्रकारे मारहाण करप ही खूब वायट गजाल आसा आनी तेका लागून ग्रामस्थांनी हांगासर येवन हांगासर तेका अरेस्ट कर अशी मागणी केल्या नंतर हांगासर जी कारवाई जालेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. बायगिणी वाठारांत लोकवस्ती वाडल्या. 8,000 लोक ह्या वाठारांत रावतात. शाळा, चर्च, हॉस्पिटल तशेंच मठ लेगीत आसा. ताका लागून ह्या वाठारांत कोयर प्रक्रिया प्रकल्प जावचो ना म्हणून कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान स्पश्ट केला. मुख्यमंत्री सावंतांनी हो प्रकल्प जावचो ना म्हणून आश्वासन दिल्ल्याचे फळदेसायाचें म्हणणें आसा. कोण कितली टेंडरां काडटा ती काडूनय आमकां कांयच फरक पडना. आपूण हो प्रकल्प कसोच जावपाक दिवचो ना म्हणून कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसाय सांगता. बायगिणी गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट हो जावचो ना हे मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेले आसा आनी परत हांव तेजेर तुमकां रिपीट करना. बरें कोण घेता जाल्यार तेणी घेवन दाखोवचें टेंडर, ते मागीर फुडें पळोवया. बट जावचो ना हो म्हाजो स्टँड आसतलो आनी लास्ट पर्यंत होच स्टँड आसतलो. कोण जर थंय गार्बेज गाडी घेवन येता ती पयलो उबो हांव आसतलो.
पण हो गार्बेज ट्रीटमेंट थंय जावचो ना, कारण लोकवस्ती वाडलेली आसा. आयज 8,000 लोक थंय रावता. एड्युकेशन हब जाल्ले आसा, हॉस्पिटलां जाल्ली आसा, थंय मठ आसा, चर्च आसा, आमची आख्खी वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा. तेन्ना हो गार्बेज थंय ट्रीटमेंट प्लांट थंय येवचो ना बांयगेणी. हे म्हाजो स्टँड सारको क्लियर आसा. मुख्यमंत्र्या कडेन बसून हांवें चर्चा केल्ली आसा. जाय जाल्यार परत एकदां तुमी म्हणटा जाल्यार परत एकदां करता, पण हांव 100% शुअर तो गार्बेज ट्रीटमेंट कितली टेंडरां काडू. म्हाकाय म्हाज्या नदरेन येयला की कोणी टेंडरां परत एकदां प्रोसिजर चालू केल्या. त्यान पयलीं 3 जाण गेले, आतां चवथो येतलो तोय वयतलो, कारण आमी कशेंच एक्सेप्ट करपाक तयार ना. सो हो परत आमी उलोवन काय उपेग ना. तो जाता तेन्ना पळोवया, पूण तो जावपाक हांव दिवचो ना जाल्यार जातलोच खंयचो, जावचोच ना. पण मुख्यमंत्री कॅन्सल कितलोय काडू, तो कोण टेंडर काडटा कितली काडू, आमकां कांयच फरक पडना. आमचे मतदारसंघाचे लोक सगळे एकूच स्टँड आमी घेतलेलो आसा की गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवचो ना. आनी आमकां सीएमान आश्वासन दिल्या थंय गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येवचो ना. एक बरो नॉलेजेबल मिनिस्टर, फूल एक्सपिरियन्स आसलेलो मनीस कितें गेलो जाल्यार आमची कामां तो सुरळीत जे मतदारसंघाचो कितें विकास आहा तो सगळो करता. पण हांवें ह्या विशया बद्दल पळय तो आपले हितून स्टँड घेवन आसा, हांव म्हाजो स्टँड घेना. आमी आतां कोणाक जर सांगतले जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन आमी वचून सांगचें पडलें. म्हाजो जो पळय कितें आसा मतदारसंघाचो जो पळय कितें इश्यू आहा, हांवें म्हाज्या मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा. मुख्यमंत्र्यान सांगलां गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आपूण तुका येवपाक दिना. सो दॅट्स ऑल. आनी तेजेर परत कितें आमी भाश्य करतले. आतां 3 फावटी टेंडर काडलेले न्हू पयले, आतां 4थ्या फावटी काडटा, पण घेवपाक कोण तयार ना आनी फुडें घेवचोय ना. गोंयांत अपघातांचें सत्र चालूच आसा. शेल्डे शिवनगर वाठारांत स्विफ्ट कारीचो आनी ट्रकाची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातांत स्विफ्ट कारीचे बरेच लुकसाण जालें. कार चलोवप्याक दुखापत जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. कार दुचाकीक ओव्हरटेक करतना हो अपघात घडलो अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळटा. कार स्विफ्ट तूं म्हणटा तूं सावट येता मारगांवच्यान आनी ती केपें वयताली. एक्झॅक्टली कितें जालें? तो धाकले गाडयेक मोटरसायकल ओवरटेक करतालो हांव 35 स्पिडीचे आसलो. त्याने ओवरटेक केलो तो म्हणजे ड्रायव्हर सायडीन तो येयलो आनी म्हाका डायरेक्ट तेणें म्हणजे फुटपारी तेणें धक्को मारलो. म्हाका चान्स मेळना ब्रेक मारपा पासून. डायरेक्ट ब्रेक गाडी मोकल्या डायरेक्ट गाडी घुंवल्या. आनी तो ते कितले जाण आसले भितर गाडयेन? एकलोच आसलो तो. ताका कांय जालें ना. फुडें तो भुरगो काय जाणटो? जाणटो तो ओवरटेक करतालो गाडी. म्हणजे रस्त्यार गाडी भायर आसा, तुमी चोवपाक जाता, मार्किंग करूं जाता. तुमी हांगची स्थानिक तुमचो हांगा शॉप आसा, जे कोलिजन जालें ट्रक आनी स्विफ्टा, खंय तरी जो स्विफ्टा मदीं एक दादलो आसा जाणटो ताका तुमी साल्वार केलो. एक्झॅक्टली कितें जालें तें? कितें जालें, हांव एक टायमींग 9:15 जाल्लो तेन्ना हांव शॉपार शटर ओपन करपाक म्हाका आवाज येयलो मोठ्यान. हांव तो टायर फुटलो म्हणून. आनी तसोच धांवत लागून टायर फुटलो म्हणून धांवत येयलो. तो ट्रक भितर वयता तेन्ना पळयलो आनी थंय मागीर एक गाडी भितर गेली. आतां 4-5 उबे आहा, ताका हांसला पास करून हांव मागीर दार ओपन करून ताका भायर काडलें आनी ताका कांयच जालें ना. तो साल्वार गाडी सकयल गेली म्हणून तो साल्वार जालो. आनी आतां म्हणटा की तो मदीं येयलो ते आतां म्हाका कांय खबर ना. आतां तो जो तुमी साल्वार केलो ताका भुरगो काय जाणटो? तो जाणटो ते एज 70 सुमार एज आसता ते. पूण ताका तशें कांय जालें? कांयच जालें ना. हाती मातशी सरकटली आनी कांय जालें ना. आतां तो एक्सिडेंट जावन गाडी सकयल पडून आशिल्ली तेन्ना कितें तो बेशूद आशिल्लो? बरो आसलो तो. पूण ताका भायर म्हणल्यार भायर सरपाक पळयतालो, पूण भायर सरपाक भायर काडल्या भायर जातालो तो. भायर ताका भितर हॉस्पिटलाच्या हॉस्पिटलांत आसले तो. आमी आसा शिवनगर टाकी हांगा आनी हांगा एक भयंकर अपघात जालो आसा ट्रक आनी स्विफ्टाचो. जे प्रमाणे आतां आमी जो ट्रक मालक आसा तेजे कडेन उलयलो, तो स्थानीक काकुमट्यो, तो म्हणटा आपूण केपेंच्यान खंय तरी काकुमट्टेर वयतालो आनी जी स्विफ्ट गाडी आसा ती खंय तरी ओवरटेक करताले. पूण एक्झॅक्टली हांगा कोणान तशें सांगूना की एक्झॅक्टली कितें जालें तें. पूण जो अपघात जाला पळोवपाक हांगा खंय तरी जो गाडयेक आशिल्लो स्विफ्टांक तो खंय तरी भयंकर ताका खंय तरी इंजरी जाली अशी दिसता. पूण जे प्रमाणे केपें पुलीस पंचनामा करपा आयला तेणी सांगलां फक्त ताका हाती इंजरी जाल्ली आसा. पूण दोनी गाडी, एक स्विफ्ट आसा ती टोटली डॅमेज जाल्ली आसा आनी ट्रक आसा तो डॅमेज जाल्लो आसा. आनी त्या भयंकर अपघाताक खंय तरी
कोणाचो जिवाची हानी जाली ना. हांव शिवनगर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. 16 तारखेक राजकी भाष्यकार डॉक्टर पीटर रोनाल्ड डिसोजा हाणें बरयल्ले द रिवर म्हादय हे पुस्तकाचो लोकार्पण सुवाळो गोंय विद्यापीठ घडोवन हाडटले. ह्या पुस्तकाचें खाशेलपण म्हटल्यार राजकीय, सामाजीक आनी सांस्कृतीक भाशा ह्या पुस्तकांत पळोवपाक मेळटले. हे पुस्तक मंगळारा निवृत्त न्यायाधीश फार्दिनो रिबेलो हांच्या हस्ते प्रकाशीत जातले. ह्या विशीं लेखक डॉक्टर पीटर रोनाल्ड डिसोजा कितें सांगतात ते आयकुयात. When we started the study, we started looking at the Madai water diversion dispute. But as we got deeper into it, we realized that what we needed to look at was not just a body of water. We needed to look at the river as an ecosystem which supported a vast diversity of biological life in the Western Ghats. We realized that beyond an ecosystem, we had to look at a watershed. These are important words. Body of water, ecosystem, watershed. Now, when you look at it as a watershed, you see cultural communities, you see cultural practices, you see people who are dependent on the river for farming, for fishing, for tourism, etc. So we decided to look at the river in terms of 5 different identities of the river: body of water, ecosystem, watershed, and a commons, something that we are going to give to the next generation, because our generation in Gandhian terms are the trustees of the river. It's in our custody. So we looked at the river in these multiple dimensions, bringing in scholarship from different areas: biodiversity, geology, hydrology, law, urban planning, popular culture, etc. Now, the important thing also is when we are looking at the Madai dispute, it's also important to realize that half the river is the Mandovi, the saline part of the river, in which a lot of pollution comes into the river. Sewage from Panjim, microplastics from waste all over the mouth of the river, sand mining, mining waste. All these needed to be also looked at in terms of, what are we doing to make sure that the river remains this beautiful river? So that's what we have tried to do in this book. Now, to make this wonderful discovery of the beautiful Madai, beyond just a printed word, beyond just a book, we have made a film which we would like everybody to see. It's going to be freely distributed. It's called The River Madai Mai, right? And it looks at the different dimensions of the river. It's so beautiful. It's so beautiful. We should not just see Madai as an abstract concept that we are trying to defend, but see it as a river which began before human beings were there. See it as a river which began with the Western Ghats. See it as a river which is thousands of years old. And that river is the river that 43% of Goa depends on, and that future generations also must learn to enjoy. वाळपय बाजारात एका दुकानाच्या मुखार कांय जनावरांची हाडां सापडली. ही हाडां गर्वांची आसूंये असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. पुलीस तशेंच पशुसंवर्धन विभागाच्या दोतोरांनी तपासा खातीर ही हाडां ताब्यांत घेतला. अहवाल आयले उपरांत ही हाडां कोणाची ते स्पश्ट जातले. मोदी फातिमा कॉन्व्हेंट आहा प्लस बँक आहा. तेन्ना आयज हांव फाटल्यान अशें पळोवपाक येयलो तेन्ना हांगा म्हाज्या प्रेमायसीन हाडून मोठी हाडां उडयल्ली. आतां एक्झॅक्टली हाडां कसली गायेची, मनशाची, कोणाची ती आय डोंट नो. तेज्या उपरांत हांवें वेटरनरी डॉक्टराक फोन मारलो. तेणी सांगलें म्हाका पुलीस कंप्लेंट कर. हांवें 100 फोन मारलो. तेंच्यांनी 100च्या हितून तेंचे पोलीस येयले. तेंच्यांनी मागीर वेटरनरी डॉक्टरूय येयलो. तेंच्यांनी पंचनामा करून ती हाडां आतां तेंच्यांनी ती हें केल्या, व्हेल्या तेंच्यांनी व्हेरिफिकेशनाक व्हेल्या फुडल्या हेका. तेन्ना म्हाजी सरकाराकूय विनंती आहा, अश्यो ज्यो इलिगली गोश्टी आहा आयज हाडां हाडून तुमी बाजारांत सारकेल्या आनी म्हाज्या प्रिमायसीसान उडोवपाक लागले तेन्ना हेजेर कडक कारवाय जावपाक जाय अशें म्हाजें मत आसा. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाट